तियेच्या चलयेचे अपहरण करपी दुबावित आरोपी कोलवाळ पुलिशेन नाशिक वचून अटक केली। अपहरण जाल्ले चलयेचे भयणीन याविशीं पुलिशेंत कागाळ केल्ली। दुबावित हे चलयेक लिपोवन दवरिल्ली। अंबर पुलिशेन मजतीन कोलवाळ पुलिशेन दुबावितेचो सोद घेतलो। तशेंच नाशिकच्या चुंचाळी वाठारांत दुबावितेन लिपोवन दवरिल्ले चलयेकूय पुलिशेन सोदून काडली। दुबावितीचें नांव राजू अनिल सुनार अशें आसा। तो मूळ नेपाळचो, पूण सध्याक म्हापशा रावतालो। उत्तर गोंय SP शोभित सक्सेना आनी जिवबा दळवी हांच्या नेतृत्वा खाला सोमनाथ मळीक, सोनम वेर्णेकार, अजय गांवकार, रमा नायक, सुधीर परब, सुलेश नायक आनी राजीव नायक ह्या पुलीस पंगडान ही कारवाय केली।